नमस्कार, गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. नातालाचो सीझन सुरू. नव्या वर्सा मेरेन कार्यावळींचो दबाजो. घरां, इगर्जी, कपेलांनी दिव्यांचो झगमगाट. गोठो नखेत्रां येशूच्या जल्माचे देखावे. अंदू फुल फ्लॅज नातलां. येशूचे जल्मोत्सवाचे परबेक संवसारा बरोबरच गोंयांतूय नातलाची सेलिब्रेशन्स. गोंयकारांची नातलां. As we ponder over the question whether Jesus born on this night 2022 years ago is still yet to be born in our hearts, in our families, in our parish and in our creation. Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world. You take away the sins of the world. Have mercy on us, Lord. You alone are the Most High. नातलां म्हळ्यार येशूच्या जल्माचो सुवाळो. जल्म सुवाळ्या बरोबरच हो उत्सव फामिली समाजान एकठांय येवन मनोवपाचो. सगळे एकठांय येवन तरेतरेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. गोंयचे पॅरिश प्रेस्ट नातलां विशीं सांगतात. समाजाक हे निमतान मनीस जातीक येशीचो शांती, मोग आनी करुणेचो संदेश दितात. क्रिस्टल फेर्रावाचो खासा रिपोर्ट. सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी नातालाची हुनहुनीत परबी. क्रिसमस नाताल म्हणजे जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब. पूण हे जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब फकत न्हय, जाल्यार हे पवित्र कुटुंबाचे परब. कुटुंबाचे परब म्हणटा तेन्ना एक संबंदाची परब. इट्स अ फेस्टिवल ऑफ रिलेशनशीप. आमी जाणा देवान जल्मांत येवन मनशा कडेन संबंद बांदले. आमचे संबंद घोव बायलां कडेन कशे आसचे, आमचे संबंद आवय बापूय भुरग्यां कडेन कशे आसचे, आमचे संबंद भुरग्यांक गेले आवय बाबा कडेन कशे आसचे. ही परब आमकां केरीत भाशेन जेजूचो देवाचो सांगात आमचे मदें आमकां दिश्टी पडटा. गॉड इमॅन्युअल, देव आमचे मदें रावंक आयला. आनी देखून हातूंत देव आमच्या सुखांत, आमच्या दुखांत, आमच्या कश्टांत तो आमकां सांगात दिता. संदान, बोगसणे हें देवान आपल्या जल्मा उद्देश आमकां दाखयलां. तो आमची पातकां बोगसूंक आयला. आनी म्हणटच ही नातालांची परब आमच्या कुटुंबान खुशालकायेची जातली जेन्ना आमच्या कुटुंबाच्या वांगडा म्हणजे संदान आसा, रिकन्सिलेशन आसा, बोगसणे आसा. न्हू आमी चुकता. ओ क्रिस्ती ह्या दुसऱ्या धर्माचे आसात, तांचे सवेती आमी खुशालकाय वांटूंक जाय. तांकांय आमच्या बागाक घेवंक जाय. तांकां आमच्या काळजाचे गोंडे म्हणल्या भशेन रून करून आमी तांकां एकोमोडेट करूंक जाय. क्रिस्तांव करपा खातीर म्हण न्हय, पूण तांकां जेजूची खुशालकाय दिवंक जाय. आमकां जेजून शिकयलां तींच तत्वां दुसऱ्याय धर्मान तत्वां आसात. तिसऱ्याय धर्मान तींच तत्वां आसात. मोगान जियोवपाचें, एकामेकाक सगळें भावपणान जियोवपाचें, एकामेकाक मानान लेखपाचें, एक स्वतान जियोवपा जाय, दुसऱ्या पासत त्याग सॅक्रिफायस करूंक जाय, कोण चुकता ताका बोगसूंक जाय. तरणाटी आमची ती हे पुरबेवंतूच कित्याक आतां आमचो म्हज्या फाटल्यान थंय म्हज्या फुडल्यान हांगासर हो गटो केला. आतां कितलोच तेंप जालो आमचे तरणाटेच करतात. हे गरजेन थंय
ती थंय चेडूं आहा ती आनीक एक गोठो करतात. न्हेसोवपाचें, नेटोवपाचें, मिसाची माडावडची तयारी हातूंत तरणाटी मिसळ आहात. ही आयची आमची परिस्थिती बदलपाचें हें आव्हान आमच्या तरणाट्यांनी मानून घेवंक जाय. आनी कशें बदलपाचें पयलें म्हळ्यार न्हू जेजून कितें केलें तें समजूंक. जेजू आपूण आयलो आनी आपूण रितो जावं मेरेन ताणें दिलें, आपलें बरेंपण पडूंक न्हय. आनी हे असले देही आमच्या तरणाट्यांनी समजून तुजेवंक जाय. चीन आणि युरोपीय देशांनी वाडटे कोविड केशींचे फाटभुंयेर गोंयांतूय बुस्टर डोस घेवंक लोक फुडें येवंक लागल्यात. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी शेनवारा 35 वयर लोकांनी कोव्हॅक्सिन बुस्टर घेतलो म्हूण दोतोर साळकार सांगता. सरकारी हॉस्पिटलांनी 27 नोव्हेंबराक निमाणो कोविशिल्ड बुस्टर दिल्लो. ही वाशिनां सोंपल्यात. केंद्राक सांगला मात अजून जाप ना. कोविडा विशीं जतनाय घेयात. सगळी प्रतिबंधक आणि उपचार यंत्रणा सामग्री वाशिना वखदां ऑक्सिजन गरजेच्यो वस्तू साठो तयार दवरात म्हूण केंद्रान राज्यांक सांगला. मात गोंयांत बुस्टर डोस सोंपल्यात. केंद्राक कळून सुद्दां अजून कांयच रिप्लाय ना. 27 नोव्हेंबराक कोविशिल्डाचो निमाणो बुस्टर डोस दिल्लो. ते उपरांत केंद्राक सरकारान कळीत केल्लें. आतां मेरेन 53% लोकांनी बुस्टर घेतला, 47% उरल्यात. चीन आणि युरोपीय देशांनी कोविड परत नेटान पातळटा. ते पळोवन लोकांनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी बुस्टर डोस घेवंक सुरवात केल्या. शेनवारा 35 वयर लोकांनी कोव्हॅक्सिन बुस्टर घेतला म्हूण दोतोर शेखर साळकार सांगता. सध्या कोविडचे एक असो भंय लोकांच्या हातूंत निर्माण जाल्लो आसा. आमच्या हातूंत एक इंटरेस्टिंग थिंग जालें की आमी नॉर्मली मणिपाल हॉस्पिटलान आमी कोव्हॅक्सिन आमचे कडेन वॅक्सिन आसा अवेलेबल फॉर बुस्टर आमी म्हणजे दिताले. लास्ट सॅटर्डे आमी एकूच दीस सॅटर्डे 1 ते 3 पर्यंत दिता कित्याक कोण येनाशिल्ले वॅक्सिन घेवपाक. लास्ट सॅटर्डे आमी म्हाका दिसता 3 काय 4 जाणांक दिल्लें. पण काल ऑलमोस्ट 35 जाणांनी घेतलें येवन. केंद्र सरकार प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी भारत बायोटेकाचे नेजल वाशीन धाडपाचो आसा. नेजल जे वॅक्सिन आहा गव्हर्मेंटाचे ते गव्हर्मेंटान अजून आमकां कांय रिलीज करूंक ना. गव्हर्मेंट इटसेल्फ गोवा गव्हर्मेंट हॅज आस्क्ड फॉर सेंट्रल गव्हर्मेंट टू सप्लाय दोज नेजल वॅक्सिन आनी कोविशिल्ड. वन्स ते तांचे कितें तरी डिसिजन जालें की देन वी वील टेक अ डिसिजन ऑफ बायींग दॅट अँड देन वी कॅन डू द वॅक्सिनेशन फॉर द पीपल. गोंय सरकारान कोविडा खातीर सध्या तरी कसलेच निर्बंध घाल्ले ना. सरकार क्रिसमस आनी इयर एंडाचे सेलिब्रेशनाक रावला. 2 जानेवारी उपरांत फुडें कशें कितें तें थारतलें म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. जाणें ताणें कोविड शिश्टाचार पाळचो म्हूण उलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. सांग्यार पणसाय मळार पुरातन रॉक आर्टाचेर 2 तज्ञांचो अभ्यास जाला. 3 जानेरात येता. युनेस्कोचे वळेरेंत ही सुवात कायम जातली जाल्यार तज्ञांच्या अभ्यासाचो उपेग जातलो म्हूण पुराभिलेख अधिकारी सांगता. ही सुवात सांबाळूंक जाय म्हूण एकलो तज्ञ प्रुडंटा कडेन उलयलो. पणसाय मळार हे सुवाते लागसार चिरे काडटात म्हूण हायकोर्टान दखल घेतल्या. This issue came up because there was some query happening in the vicinity. So Honorable High Court took this matter as suo motu PIL and instructed us to consider the safety measures to be taken. And in this context, we had sought the advice from experts. So how to preserve this site for posterity and to avoid any such developmental activities which can create harm or danger to the site. So to frame guidelines and also to form a strategy for its preservation. So in this context, we have invited these experts. These experts are well known in their field in the global context. So their inputs, which we have invited them in the context of PIL which is going on, but their inputs will definitely be useful in the proposal which we are preparing for UNESCO World Heritage status. साइट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक यूनिक सिंबॉलिज्म है इस साइट का जो कि और जगह नहीं देखने को मिलता है. पूरे कोंकण में चाहे वो रत्नागिरी का एरिया हो और चाहे वो ये एरिया हो और नीचे उडुपी तक एक सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन है रॉक आर्ट का जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत भिन्न है, बहुत डिफरेंट है. तो बहरहाल ऐसी साइट्स का वर्ल्ड हेरिटेज होना आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है और उसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं. तो अभी मुझे जो वरस साहब ने यहाँ पर इनवाइट किया, मुझे देखना था कि कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ क्या प्लान कर सकते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन आगे किया जा सकता है
और क्या साइंटिफिक स्टडीज़ इस पे कौन कौन सी कैसे किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो वो हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में। तो मैं अपनी रिपोर्ट बहरहाल दूंगा इस कंटेक्स्ट में कि किस तरह से इसमें फर्दर फ्यूचर स्टडीज़ क्या हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवसांगडा, लौकिक शिलकार, प्रुडंट खातीर. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. आता पळोवया राती उसरायल्ली खबर. आज आमकां एक कॉल आयले. कॉल कोणी एग्जॅक्ट दिले ते खबर ना, नांव तेंचें मेळोंक ना. आनी एक एक्सिडंट जाला हांगा कोनेरी बांद म्हणटा थंय, बोरीम टू वेर्णा रोडाक. सो अकॉर्डिंगली आमी स्पॉटार रीच जाल्या उपरांत अशें कळोन आयलें की एक आमची निसान स्कायलायन GTR कार, स्पोर्ट्स कार ती कार बोरीच्यान आपल्या हांगा वेर्णा डायरेक्शनान वयतली तेन्ना एक डिओ स्कुटरीक डॅश मारलो. आनी डिओ स्कुटरीक डॅश मारल्या उपरांत देन आफ्टर तरी एक ओमनी कार आसा तेका डॅश मारलो. आनी बरी कांय म्हटल्यार एक अरावंड बरीच पयस वचोन रावली ती. एक 223 स्क्वेअर मिटराक ती स्पोर्ट्स कार आसा ती वचोन सायडीक तेणी पार्क केली. आनी त्या कारीचो रायट सायडीचो एक टायर आसलो, व्हील आसले, ते व्हील त्या टायराक मिस आसा. आनी त्याच डायरेक्शनाक ते व्हील नासतानाच तो तसोच फुडें गेलो आनी फुडें वचोन मागीर ते गाडी पार्क केली तेणी. सो फुडें ताका वचपाक मेळनासल्या कारणान. आनी आमची डिओ स्कूटर आसा ती लेफ्ट सायडीक झाडांनी पडलेली आसा. आनी ओमनी कार आसा ती रोडारूच आसा, लेफ्ट हँड सायडीक जपटार रोड, वायल प्रोसिडींग टुवर्ड्स बोरीम डायरेक्शन. कोण इंजर्ड कितें जालां? सध्या आमकां इन्फॉर्मेशन अशी गावल्या की एक एम्बुलन्सान 2 इंजर्ड पर्सन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक शिफ्ट केल्या. सो आतां एक्झॅक्टली तेंची नांवां आनी खंयच्या गाडयेचे ते इंजर्ड आसा ते आमकां वचून व्हेरीफाय करचें पडटलें. आतां एक्सिडंट स्पॉटार आमी पंचनामा कंडक्टेड जाल्या उपरांत आमी ते हॉस्पिटलांत वयतले. देन आफ्टर कितें आहा ते एक्झॅक्टली आमकां खंयच्या गाडयेंतले कोण इंजर्ड ते आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटली. ओके. आनी विक्टीम मेवला एक्सिडंट काराचो ओनर मेवला? आतां जे कोण दोग जाण इंजर्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. तेतून मे बी तो ड्रायव्हर आसूंक शकता, अदरवायज ओमनी कारीचे कोणी आसूंक शकता. सो थंय वचून आमकां इन्क्वायरी करची पडटली एक्झॅक्टली कोण आसा ते. सो आमी इन्क्वायरी आतां करून रोखडेच कितें आतां फायंड आवट करतले. ओके ओके. एका तेंपार सामाजीक अन्याया आड आवाज काडूंक गांवांनी जागोर जातालो. गोंयचे हे दायज राखूंक जाय म्हूण कला सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे उलयला. गोवा जागोर संघटना हे दायज राखता. फोंड्या केरी 10वो जागोर महोत्सव जालो. पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा गोंयची संस्कृती लोककला संवसारीक पांवड्यार पावंक जाय. सुवाळ्याक फोंड्याचो आमदार मंत्री रवी आनी मांद्रेचो आमदार जीत आशिल्लो. एकमेव हावेस घेऊन गेली 10 वर्सां गोवा जागोर एसोसिएशन. गोंया भितरचे संबंध जागर जे जातात, जे जागर एका सत्रे सकल हाडपा खातीर, एका छता सकल हाडपा खातीर एक संकल्प आशिल्लो. जाणट्याने निसर्गाची पुजा करताले आनी मांडा वयल्यान आमकां जर कितें जर सांगपाक जर जाय, आमचेर जर कितें संकट कोसळलेले आसात किंवा दुःख जर आमकां व्यक्त जर करपाक जाय, किंवा जर आमचेर जाल्लो अन्याय जर अत्याचाराक जर आमकां जर तोंड जर दिवपाक जर जाय जाल्यार जागोर. आनी म्हणल्यारूच एक मांड, त्या मांडा वयल्यान एक पणटी पेटयली. सन सँड सी दर्या देगेरूच फक्त पर्यटन जावचें न्ही आनी थंयच्यान भायर सरचें. आनी गोंया आमी कशें आसा, आध्यात्मीक कशें आसा, स्पिरिच्युअलिटी कशें आसा, वेलनेस कशें आसा, एडवेंचर कशें आसा, आमचें कल्चर कशें आसा, आमचें ट्रेडिशन कितें आसा, आमचें जेवण कशें आसा, हें इतलें आसून खंयच आमी जगा पर्यंत समज पावूना जाल्यार आज पावपाची गरज आसा. अशे कार्यक्रम जी सांस्कृतीक जी आमचो कल्चर जो आहा, गोंयचो कल्चर जावन जे ल्हान ल्हान गांवांनी हे कल्चरल एक्टिविटीज जे प्रमोट करपाक जाय. आयज खरें म्हटल्यार तुमचो आमदार आनी गोंयचो मंत्री हो बऱ्या पैकी काम आपले करता. तेणी पुर्तुगेजा वेळार सुद्दां आमी तांकां हें बळी पडनासतना हो जागोर चालू दवरलो. 850 वर्सां तेणी हांगसर हें राज्य केलें, पूण आमी तांकां केन्नाच हें ना बदलना किंवा तांकां आमी तेंची परवा करूना, पूण आमचो जागोर हो चालू दवरलो. नातलांनी जुवारी पुलार मोठे आकर्षण आसता ते तरेतरेच्या नखेत्रांचे.
स्टार मॅन ऑफ आगासाई अँथोनी दी आगासाय 16 वर्सां दर वर्सा पुलाच्या वाठारात मोठ्या प्रमाणात नखेत्रांचो झगमगाट करता. अंदू ताणें 700 वयर नखेत्रां लायल्यात. 15 ऑगस्टाक नखेत्रां करपाक घेतिल्ली 15 डिसेंबर मेरेन केली. ताचे कामाची दखल घेवन मुख्यमंत्री ताका मेळ्ळो. हांव अँथनी दी आगासाई पूण सगलो लोक म्हाका स्टार मॅन ऑफ आगासाई म्हणटात. जाली म्हाका 16 वर्सां हांव स्टार करूंक लागल्यार. हांव एक्चुली सकाळचो 3 3:30 4 उठ्ठां आनी 9 वरां पासून हें काम म्हाजें चालू आसता. ऑगस्टाचे 15 हांव कॉमेर्स जालोलो करपाक. तो आतां डिसेंबर 15 थांबला आनी मागीर हांवें वयर चडयल्यान. आनी सांगपाचें चड म्हाका ओडीक म्हळ्यार जाय तो लोक हिंगा येता आनी ट्युरिस्ट सारकेच चड येताय. कित्याक ते म्हणटाय ओल्डांत आनी खंयच ना म्हणून असलें ते म्हाका चड उमेद. आनी आनीक म्हाका सारकी इतल्या तेंपान उमेद जाली. आयज म्हाज्या फुड्यान CM येवन गेलो आनी हें सगलें CMान चोवन व्हेरी गूड एंटनी म्हणूंक लागलो. कारजांतान तेका हांव दिनवासता आनी तेका बरो येस आनी बरी सावध आनी भलायकी मागता. We always come every year. We come over here with my grandchildren, of course, and we enjoy everything, every moment over here. It's marvelous and it's something unique. And I pray that whoever does this have a long, happy life. From how many years you're coming? Now this is, I think, my 4th year or 5th year. Yes, since 4-5 years I'm coming here. And every time we see the stars are increasing, and every year we wait for it, that how are we going to pose and take a picture, and it's always a memorable experience coming here. टुरिझम प्रमोट करतले जाल्यार गोंयची संस्कृती प्रमोट करात. सनबर्ना सारखेल्या इडियमा वरवीं पाश्चात्य संस्कृती गोंयांत हाडूं नाकात म्हूण हिंदू जनजागृती समिती मागता. सनबर्ना इडियमाक सरकारान बावटो दाखयला म्हूण म्हापशा समितीन धरणे धरले. सनबर्नाचे जाग्यार गोंयच्यो सांस्कृतीक महोत्सव करतले म्हूण सरकार मंत्री उलयताले, तरी सनबर्न खंय आयलोच. कशी आम्ही आमचे मत जे आसा ते सरकार पर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न करतात. शेवटी सरकाराचो निर्णय सरकारान घेवपाक जाय. म्हणजे सरकारान समजा जर परवानगी दिला न्हू सनबर्ना करता, म्हणजे रेव्हेन्यू मेळपाक जाय म्हणून परवानगी दिला आसतली. आमची मागणी ही आसा की सनबर्नान EDM सारखे जे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्स म्युझिक असे जे वाजयले वयता हितूंतल्यान बरेच युवक जे आसा ते थंयसर आकर्शीत जाता आनी थंयसर जे नाचता करता पळय ती संस्कृती आमची गोंयची अजिबात न्हू. तर गोंयच्या संस्कृतीचे जतन जावचें, गोंयची संस्कृती जी आसा ती प्रमोट जावची आणि सनबर्नच्या माध्यमांतल्यान पाश्चात्य संस्कृती जी प्रमोट केली वयता हेका विरोध म्हणून आमी हांगा जमलेले आहेत. आमी जे हांगा आयिल्ले पळय आमकां खबर आसा की गोवा इज अ टुरिझम स्पॉट म्हणून, पण टुरिझम जर आमी प्रमोट करतले जाल्यार गोंयची संस्कृती आसा न्ही. हेज्या पयलीं सुद्दां पर्यटन मंत्र्यान अशें म्हणलेलें की आतांच ह्या वेळार आमी सनबर्न दवरपाचें ना, तर ह्या वेळार आमचो गोंयचो ओन फेस्टिवल आसतलो म्हणून. जाल्यार मागीर त्या मताचेर अजून पर्यंत सरकार ठाम कित्याक रावूंक ना? जर सरकाराक दिसता की आपलो ओन फेस्टिवल आमी तयार करपाक शकता, आमची ओन संस्कृती जी आसा ती आमी प्रमोट करपाक शकता टुरिझमच्या नांवाचेर, जाल्यार सरकारान अवश्य करपाक जाय ते गोश्टी न्हू. सनबर्ना कडेन आतां सरकारान मागणी केल्लेली आसा की 28, 29, 30 हे 3 दीस जे सनबर्नाचे आसा, तर हांगा आमकां गोवन विलेजा करता एक प्लॅटफॉर्म तेंच्यांनी निर्माण करून दिवचो म्हणून. अरे आमी आमची स्वताचे फेस्टिवल तयार करया, आमी सनबर्ना कडेन कित्याक वचुया अशें आमचें मत आसा. त्या करता आतां विविध संघटना ज्यो आसा त्यो कार्य करता की आमचे युवक जे आसा ते युवकां मदीं जागृती जावपाक जाय की बाबा आपली संस्कृतीचें जतन तुमी करा, आपल्या परंपरेचें जतन तुमी करा, अशें म्हणून जी जागृती जी आसा मोठ्या प्रमाणात चल्लेली आसा. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, की वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.